नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय आसा करियर इन होम सायन्स आणि आमच्या मध्ये आसा एलिझाबेथ परेरा. मॅडम तुमचे स्वागत ह्या कार्यावळीन. थँक्यू. मॅडम, जेन्ना आमी होम सायन्स असो विचार करता म्हणजे सायन्स आमी पळयलां, BSc इन केमिस्ट्री करतात, फिजिक्स करतात, मॅथ्स आसता आणि आमकां नॉर्मल जे सायन्स आमकां 12वी उपरांत सायन्स करून आमी जे घेता तें आमकां खबर आसा. हे होम सायन्स ही संकल्पना कितें आसा, हो कन्सेप्ट कितें आसा? होम सायन्स आसा एक शिकप एक कोर्स कसो जो एका मनशाचे एका भुरग्याच्या वातावरण म्हणजे त्याच्या कुटुंबियान त्याच्या घरान आसतल्या मनशांच्यान वो तेज्या भोंवतणी विशयाचेर डील करता. ते एक शिकप एड्युकेशन जावंक आसा की जे फक्त थियरीकूच ना, ते प्रॅक्टिकलूय एक्सपेक्ट पळयता ते जो भुरग्यांक एक्सपिरियन्स दिता वचपाक दुसरे कोणें जे ते शिकता तेच ते अप्लाय करपाक. ओके. हे आमचे सब्जेक्ट तेजेर माटाबले आसा. जायते फावटी हे इश्यूज जे अडॉलसंट आसा, जे टिनेजर जे तरणाट्याचेर आसा तेजेर ते आटापलेले आसा. म्हणजे आमी अशें म्हणूं येता की हे होम सायन्स म्हणजे जे आमच्या घरा भोंवतणी जे विशय आसात, जे आमचे प्रत्यक्ष जगपाशी संबंधीत आसा, अशा जगपाच्या विशयाच्या संबंधीत जे कितें ज्ञान आसा तें ज्ञान. म्हणजे एक प्रकार आमी म्हणू शकता की हे एप्लायड सायन्स आसा. अप्लायड सायन्स हुंय तुका प्रोफेशनली बरेपण शिकयता. तुका हुंय एक कोर्स एक करून तुका हुंय एक जॉब प्रोफेशनली रेकग्नायज जॉब तुका मेळोंक शकता. ते बद्दल पण हे शिकयता तुका. म्हणजे एक व्यवसाय तो कसो करू शकता किंवा आपले पोट कशें भरू शकता ह्या संदर्भात हे कोर्स हे आसा. मॅडम, गोव्यान होम सायन्स कॉलेज आसा आणि तुम्ही थंय शिकयता. तर होम सायन्स ह्या विशयान म्हणजे डिग्री जर तुम्ही प्रवेश घेतलो जाल्यार एडमिशनाचो प्रोसिजर कितें आसा? जशें दुसऱ्या कॉलेजींक जाय तो हेंगा 12वी जाय, जी सायन्स जावंक शकता, आर्ट्स जावंक शकता, कॉमर्स ओ वोकेशनल स्ट्रीमूय जावंक शकता. म्हणजे एक वेगळी गजाल की समजा तुमकां होम सायन्सान एडमिशन घेवपाक जाय तुमकां सायन्सूच आसूंक जाय अशें भाग ना. तर आर्ट्स, कॉमर्स आणि वोकेशनल आसूं शकता. बरोबर. आणि मिनिमम तुका 55% जाय. एक ल्हान एंट्रन्स एग्जाम आसता जी एप्टिट्यूड टेस्ट कशें बेजीक क्वेश्चन जी मॅथमॅटिक्सा वयर आसा ओ एसे इंग्लीश रायटींग कित्याक त्या कोर्साक नॉलेज आसूंक जाय सायन्सा बद्दल ओ जनरल नॉलेजा वयर. ओके. म्हणजे तुम्ही एप्टिट्यूड टेस्ट म्हटले पळय, म्हणजे हो प्रकार कितें? एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे कितें? सिंपल फ्रेम 50 क्वेश्चन आसता. तो एक हांगासर भुरग्यांक जनरल नॉलेज म्हणजे राजधानी कितें ओ खंयची नदी लॉंगस्ट आसा ओ बेस्ट सिंपल गणिताचे ओ तुमकां एसे रायटींग ओ कॉम्प्रिहेन्शन पोवंक भुरग्याची स्कील इतलेच. म्हणजे तो भुरगो त्या कोर्साक फिट आसा काय ना हाची एक पळोवपा खातीर तुम्ही ती टेस्ट घेतात की जेणे करून त्या भुरग्याक मागीर कठीण वचपाक जायना. मॅडम, तुम्ही आता परत एकदा त्या होम सायन्स ह्या विशया कडेन येता की होम सायन्स आमी अशें म्हणटा आणि त्या भायर तुम्ही म्हटलें की आमी आर्ट्साचोय भुरगो एडमीट करता, थंय वोकेशनलाचोय भुरगो एडमीट करता, कॉमर्साचोय भुरगो. तर हे भुरग्यांनी समजा होम सायन्साक एडमिशन घेतलें जाल्यार ताका ते विशय आसतले ते खंय तरी विज्ञानाशी किंवा सायन्साशी संबंधीत आसतले, ताका ते कठीण वचचें ना? आमची जी फर्स्ट इयराक आमी होम सायन्स जाता ते बायोकेमिस्ट्री तांकां सब्जेक्ट आसता. सायन्स आसल्यार तांकां सोंपें पडटा ते बरोबर, पूण समज ते आर्ट आसा वो कॉमर्स आसा जाल्यार आमची टिचरी प्रयत्न करता दिता तितले मिनिमम ओ बेजीक नॉलेज सायन्सा वयर. सो हितून ते दुसऱ्या भुरगीं तेच्या बराबर येता. आनी आमचो बेजीक सावन पयले सुरवातेक सावन तो चड व्हडलो कसो न्हू, ल्हान ल्हान हितून कशें तांकां सायन्स आसा तेजें गिन्यान तांकां आमी तें दिता. म्हणजे तुम्ही स्वता 12वी सायन्स करून होम सायन्साक केला, पण म्हाका दिसता एक आर्ट्साचो भुरगो आनी कॉमर्साचो भुरगो तेका जर त्या विशयान जर ज्ञान घेवपाक जाय जाल्यार ते घेवं शकता, कारण तुमचे शिक्षक वेगळो प्रयत्न करतात की जेणे करून ते बाकीच्या विद्यार्थ्यां पर्यंत येवपाक जाय. आतां म्हाज्या बरोबर जे म्हाज्या भशेन आसले ती दुसरी आसली सायन्साची कॉमर्साची, ती म्हाज्या बरोबरूच आमचे दोनी आमी सगळीं एका बरोबर. हांव फर्स्ट हांव सायन्स म्हणून ती सेकंड तशें आसली बरोबर आसले कित्याक आमची जी नॉलेज दिसता आमी सायन्सा बद्दल दिता पूण ती इतल्या कॉन्क्रीट न्हू, इन डेप्थ न्हू. ती वयल्यावर म्हणजे जी गरज आसा ज्या गजालीची तीच दिता. मॅडम, गोंयान एकूच होम सायन्स कॉलेज आसा जे गव्हर्मेंटाचे आसा, हातून वेगवेगळ्या स्वरुपाचे कोर्सीस कशे आसा? आमकां प्रेझेंटली आतां 3 कोर्सीस आसा. एक आसा फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, दुसरे आसा टेक्सटायल्स एंड क्लोथींग, तिसरे आसा ह्युमन डेव्हलपमेंट. आतां हितून फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स म्हणटा तेन्ना आमी एकले जेवणाचे आतां तूं एक फ्रूट ओ व्हेजिटेबल ते कोणाचे केलेले आसता, तेजे कंपोजीट कितें ते तुमी खाले म्हणटकूच तितून भितर की तुमकां कितें मेवतले, ते कशें तुमकां बऱ्याक पडटले, तेजे उरलें ते कशें पिकता कशें ते पिडे जाता. 5 फूड ग्रुप्स आसता आमचे जेवणाचे ते. सो ते आमी एक एक बारीकसायेन आमी इलॅबोरेटली शिकता.
ते खाले म्हणटकूच तिसऱ्या वर्सान ते आमी चिंता की खंयच्या मनशाक खंयचें जेवण बरें खंयचे पदार्थ बरे. आतां जर तूं एकलो मनीस डायबेटीक आसा जाल्यार तेका खंयचे पदार्थ उजार करपाक शकना खंयचे उजार करूंक शकता तेजी मात्रा कितें ते आमी बारीकसायेन शिंकता डिटेलान शिंकता. फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स. दुसरो आसा टेक्सटायल एंड क्लोथींग. आतां कपडो आमी खूब घालता पूण खूब पाटी म्हणटा पॉलिएस्टर कॉटन हे कशें जाता हांचो अंतर कितें कशें मॅन्युफॅक्चर जाता ते धाग्याचे कसो कपडो जाता विणून आनी तो विणलो कपडो कसो शिंवोन इस्तीद जाता वो शर्ट जाता वो तो कसलो तेका कलर मारपाक जाता वो कशें ते बरें आनीक सोबीत करूंक शकता. तुका बाजारान वचून घेवपाक जाय जाल्यार तुका तें अंतर करूंक कोमतलें तुका तो कलर करूंक पावतलो वो घरा हाडलो कलर गेलो अशें जावंक शकता. सो हितून आमी इंडियन नॉलेज दिता त्या कपड्याचे वयर कशें तुका बरे भाशेन न्हेसोंक जाता खंयचे सकाळ तुका सोंपतले खंयचे फॅशनान आसा खंयच्यो दुसऱ्यो वस्तू जे कपडा वाडोवन तुका घेवंक जाता. हितून तुका तुज्या स्वताच्या जिविताक लावंक जाता दुसऱ्या जिविताकूय लावंक जाता. आनी तिसरो आहा तो ह्युमन डेव्हलपमेंट. हेजेर आमी लक्ष घालता एका भुरग्याचेर कशें म्हणल्यार की डायरेक्ट रायट फ्रॉम कन्सेप्शन भुरगे केन्ना कुसव्यान हॉस्पिटलान येता ते आवयच्या कुसव्यान सावन कशें ते वाडटा टिनेजर धाकटी भुरगीं युथाचे ते वेगवेगळे प्रश्न तेंच्या जिवितान कशें ते मे बी स्पावस येयलो आतां मेटींग जालें तर थिंगा कशें तेंचे वागप जाता कशें एडजस्टमेंट सायकोलॉजी करेक्ट हय केन्ना एक भुरगो परफॉर्म करना कित्याक कारण जावंक शकता वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जे तांकां कशें डील करपाचें कशें धाकट्या भुरग्यांक शिकोवपाचें कशें व्हडले जावन ओल्ड एजाक कशें प्रिपेर करपाचें हे वेगवेगळे विशयाचेर आमी थिंगा ह्युमन डेव्हलपमेंट शिकता. सायकोलॉजी एक पेपर थिंगासो जो तेच्या बराबरूच भोंवता ते सेपरेट कहो न्हू फर्स्ट इयरान सेपरेट आसा कन्सेप्ट शिकोवंक पूण जशें जशें ते सेकंड इयर थर्ड येता सायकोलॉजी तेच्या म्हणजे एप्लायड हे तुम्ही सांगलें पळय म्हणजे गोंयान जे आसा ते 3 कोर्सीस आसात पण ह्या 3 कोर्सीच्या पुरतेच होम सायन्स मर्यादीत ना होम सायन्स आनीकूय आसा तेन्ना गोंया भायर अशे खंयचे कॉलेजी आसात आनी कसल्या प्रकारचे कोर्सीस ते ऑफर करतात. आतां होम सायन्साक 5 आसता फील्ड एक ते आमी 3 आमचे गोंयान आसा ते आनी 2 म्हटल्यार एक फॅमिली रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी एक एक्सटेंशन एड्युकेशन. हे तुका म्हणजे रिसोर्स आसा इंटिरियर डिझायनींग आसा तो आमचो एक पेपर कसो जाता स्पेस मॅनेजमेंट फॅमिली रिसोर्स मॅनेजमेंट. सो हितून तुका म्हणजे रिसोर्सीस आसता ह्युमन रिसोर्सीस आसा हे कशें तुवें उजार करपाचें स्पेस मॅनेजमेंट कशें करपाचें वो इंटिरियर डिझायनींग कशें करपाचें डेकोरेशन कशें करपाचें ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर तुका भासाभास जाता कम्युनिटी सर्व करपाची. आनी दुसरी आहा ती एक्सटेंशन एड्युकेशन एंड मास कम्युनिकेशन जे आमी शिकता होम सायन्सान ते आमी विलेजांनी वयता वो गांवांनी वता आनी ते आमी जे शिकला ते त्या लोकांक दिता. सो ते डायरेक्टली वर्कींग इन द फील्ड. 5 स्पेशलायजेशन आनी ही तुका मेवतली ही 2 आमकां गोंयान ना पूण ही तुका बॉम्बे आसा बरोडाय आसा MS बरोडा युनिवर्सिटीन लागता तुका ही नासिकूय लागता हे तुका दुसऱ्या शहरान आसा. होम सायन्स सगळ्याक येता म्हणजे 5 येता आमचे कॉलेजीनूच आमच्या गोंयानूच ते 3च आसा अवेलेबल. मॅडम तुम्ही जे होम सायन्स म्हटलें आनी तुमी म्हटलें की हे एप्लायड सायन्स आसा तेन्ना ह्या सगळ्या कोर्साचें स्वरूप कशें आसता म्हणजे जेन्ना एकाडेमिक्साचें आमी स्वरूप पळयता जे नॉर्मल आमी आर्ट्स जर घेतलें जाल्यार ताचेर भर आसता तो सगळो थियरीचेर आसता तेन्ना होम सायन्सच्या एकाडेमिक्साचें स्वरूप कशें आसता. आमी फकत थियरीकूच फोकस करना आमी हिंगासर एप्लिकेशन पळयता कित्याक जायते फावटी आतां जर तूं एक अकावंटंट मॅथमॅटिक्स केले आतां फिक्स जॉब की तूं अकावंटिंगाक वचोंक जाय हिंगासर जे आमी ते शिकता ते अप्लाय करपाक जाता. आतां एग्जाम्पल हांव घेता फूड न्यूट्रिशन कोण तो भुरगो करता हिंगा ते सगळे आकार शिकता एका मे बी फ्रुटाचे वेजिटेबलचे सिरियल पल्सेस आख्खे फूड ग्रुपाचे ते शिकता. सो हिंगा ती एक पाटी तुका नॉलेज मेवली तुका सगळी जाणवाय गिन्यान तेजे मेवले हेज्या उपरांत तो मील प्लॅनिंग करूंक शकता. जर तेका एक डायटिशियनाचो कोर्स जॉब मेवना न्ही हांव म्हणटा कितें जेन्ना तो शिकता तेन्ना कशा रितीन तुमचे एकाडेमिक्स तुमी डिझायन करता. आमी तेका आतां जे ते शिकता ते एप्लिकाय आतां रेसिपी आतां कितें आहा ती मॉडिफाय करता त्या मनशा बद्दल आनी ती एक्चुली एक्सपेरिमेंट करता. ओके म्हणजे तुमचे एक एक्सपेरिमेंट म्हणजे जितली थियरी शिकयता
ते आमी एक्चुअली अप्लाय करता. आतां जे आमी शिकले की हे डायट दिवपाक जाता, ती फळांनी ती करता आनी एक अप्लाय करता. आतां आनीक एक उदाहरण म्हटल्यार एक ह्युमन डेव्हलपमेंटचे भुरगीं आसा, ती आतां शिकयता फील्ड वर्काक वता. कशी ती आतां शिकयता धाकटे भुरग्यांक कशें इजिली वो खेळांतून तांकां शिकोवपाचें, टेन्शन दिनासतना वो भार कसो दिनासतना. सो हिंगासर ती प्लॅनिंग करता ताची आख्खी क्लासीची, ती स्कॉलांनी वता आनी ती थिंगासर एक्चुअली तांकां भुरग्यांक शिकयता. एक आख्खो सब्जेक्ट, आख्खो पेपर, एक तेंचो लेसन आपूण ती पार्ट तेंचो घेता. सो हे जे थियरीन ती शिकता ती आसा ती आतां फिल्डानूय अप्लाय करता. हे टेक्स्टायलाकूय आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे आहा तांकां आपयता, जे आमी शिकोवन शिकता शिवणेची दोतू वो कलर घालपाची, ती आमी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक शिकयता. हिंगासर टिचरी शिकयना पूण आमची भुरगीं वचून शिकयता. म्हणजे आमी तांकां फील्ड एक्सपिरियन्स दिता. म्हणजे तुमी तुमच्या हातून करिक्युलमान थियरी आनी प्रॅक्टिकल हाका दोगांयकूय व्यवस्थीत स्थान आसा. थियरी चड आसा, प्रॅक्टिकल कमी आसा अशें न्ही. बॅलन्स दोगांय गजालींचो आसा. मॅडम तुमी हे सांगलें की हे BSc लेवलाक MSc तुमी सांगलें. MSc जे आसात म्हणजे हातून होम सायन्सान MSc आसा? आमच्या गोंयांत ना, पूण MSc करपाक जाता. कोणाक फुडें शिकपाची शक्यता आसा वो शिकोंक सोदता तेणें मास्टर्सूय करपाक जाता. खंय सोय आसा उपलब्ध? एक तुका आसा महाराष्ट्रा, आमचे मुंबय युनिवर्सिटी आसा, वो तुका नासिकाकूय मेळोंक शकता, वो तुका धारवाडूय मेळोंक शकता, वो तुका पुणेकूय मेळोंक शकता, SNDT युनिवर्सिटी जी बॉम्बे आसा, वो तुका MS बरोडाय आसा. तुका वेगवेगळे हे आमचे लागशिल्ले 5 फील्ड आसा, त्या 5 फील्डाचे MSc कोर्स आसा अवेलेबल आसा. आनी त्या भायर समज तुका डायरेक्टली मास्टर्स करपाक नाका, फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स कशें, तुका वेगवेगळे सब्जेक्ट चूज करपाक जाता. जशें की क्लिनिकल न्यूट्रिशन, वो तुका PG डिप्लोमा करपाक जाता स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनाचेर, जो आतां खूब डिमांड आसा. वो तुका करपाक जाता फक्त PG डिप्लोमा इन डायटेटिक्स, तो तूं FN करता जाल्यार, फूड न्यूट्रिशन करता जाल्यार. होशी आसा ह्युमन डेव्हलपमेंटाची, जाल्यार तुका थिंगा कावन्सिलिंगाक वचोंक जाता, वो तुका सायकोलॉजीचो मेजर पेपर घेवंक जाता, वो तुका दुसरे भाशेन ह्युमन डेव्हलपमेंट स्ट्रीम शिकोवन तुका एक्सेप्शनल चिल्ड्रनाचेर शिकोवंक जाता. तांकां कशें वागपाचें, तांकां कशें शिकोवपाचें, तेंचे भाशेन तेंच्या वांगडा कशें इंटरॅक्ट करपाचें, हेजेर शिकपाक जाता. समजा फुडें शिकपाक म्हणजे रिसर्च करपाक जाय जाल्यार कितें? PhDकूय स्कोप आसा. आतां आमी हे शिकता 5 पेपर वो 6 पेपर शिकता. तुका खंयचो तूं वेल वर्स आसा, एक पेपर काडून तेजेर तुका PhD करपाक जाता. तशें टेक्स्टायलाकूय, टेक्स्टायल्स आनी फॅशन टेक्नॉलॉजी नाका, मास्टर्स नाका, तुका फॅशन डिझायनिंगूय शॉर्ट टर्म कोर्स करपाक जाता, म्हणजे PG डिप्लोमा करपाक जाता, ज्युवलरी डिझायनिंग करपाक जाता, फॅशन डिझायनिंग करपाक जाता, वो तुका फुटवेअर डिझायनिंग करपाक जाता. वेगवेगळे सोयरे आसा. तुका एकूच स्ट्रीम घेवन तूं थिंगासर एक्सप्लोर कर. चड इन डेप्थ शिक आनी ते तुका लागू जातलें, वो तुका ते अप्लाय करपाक सोंपें पडटलें. मॅडम हे केल्या उपरांत म्हणजे BSc इन होम सायन्स केल्या उपरांत किंवा MSc इन होम सायन्स केल्या उपरांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशे तुमी पळयतात?